कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान दर दिसा घडपी घडणुकांचो आमी धांवतो नियाळ घेता। तर आयच्या दिसा खंयच्यो घडामोडी जाल्या त्यो जाणून घेवया। सगळ्यांत पयलीं या आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन आनी ताचे कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट। मावळिंग्याची नॅस्लिंग कंपनी थंयसरले जे कामगार आसले, जे कॉन्ट्रॅक्टी कामगार आसले तांकां काडून उरले। ही सुमार 12 वर्सां जाली ते यत्न हे करता की मागणी करता की आमकां कामाचेर परतून घेवचें। सो तेंच्यो अश्यो मागण्यो आसा की आमकां कामाचेर परतून घेवचें। तशेंच जो कॉन्ट्रॅक्ट आहा कामाक घेवपाचो तोय बंद करचो अशी तेंच्यांनी। ताका लागून आयज तेंच्यांनी आंदोलन केलां आनी तेंच्यांनी अशें म्हटलेलां की हेजें आंदोलन सुरूच उरतलें। जे म्हणून आमच्यो मागण्यो पुराय जायना त्या म्हणून हें आंदोलन सुरूच उरतलें। ही जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनार पळयात। तशेंच आयज सगळ्या मुस्लीम भावांनी ईदाची परब व्हडा उमेदीन मनयली। आयज पुराय गोंयांत ही जी मुस्लीम भावांनी परब मनयली आनी ही जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार कोंकण रेल्वे पुलिशेन मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर सुमार 350 किलो बेकायदेशीर गोमांस जप्त केले। ह्या प्रकरणात तांच्यांनी अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद केला। तशेंच ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। आता फुडें आमी आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गांवस हांचे कडेन आनी तांचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। पयली अपडेट जी आहा ती म्हापशेच्यान येता। म्हापशेच्या एका स्टॉलान गॅस सिलिंडराचो स्फोट जालो आनी त्या स्टॉलाक उजो लागलो। दुसरी एक अपडेट येता ती सांग्या वयल्यान। सांग्या काल राती कडेन कॅनलाच्या कुशींतल्यान चलत येतना एकलो पांय निसरून कॅनलात पडलो आनी ताका मरण आयलें। सो लोकांनी डिमांड केला की ती कॅनला कुशीक कितें तरी संरक्षक भिंत नाजाल्यार बॅरिकेड्स तरी उबारची, कित्याक तर लास्ट टायम गेल्या वर्सा असोच एकल्याक कॅनलात बुडून मरण आयिल्लो। ताका लागून लोक मातशे चळवले आनी वातावरण मातशें हे जाल्लें, तणावाचें निर्माण जाल्लें। तिसरी जी एक म्हत्वाची अपडेट येता ती 2 दिसां पयलीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हणिल्लें की जर मोगोपाक युती करपाक जाय जाल्यार तांच्यांनी येवचें, नाजाल्यार तांच्यांनी पयस वचचें। हेच फाटभुंयेर आयज गोविंद गावडे परतून एक फावट उलयलो। ताणें मोगोपाचो जे दोनूय फुडारी आहात, सुदीन ढवळीकार आनी दिपक ढवळीकार, हांचेर दोगांचेरूय फोग काडिल्लो आसा। पयलींचो जो मोगोपा जे भाऊसाहेब बांदोडकराचो जो मोगोपा आशिल्लो तो गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांचो पक्ष आशिल्लो, पूण सद्याचो मोगोपा जो आसा तो माधवरावांच्या गोठ्यांतलो पक्ष आहा अशे तरेचे स्टेटमेंट मंत्री गोविंद गावडेन केल्ली आसा। सविस्तर रिपोर्ट तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटलो। सुशांत सर, आमकां 3 म्हत्वाच्यो बातमी सांगिल्ल्यो आसा त्यो मुजरत 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनात पळयात। तशेंच आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार पणजे शारा उपरांत पुराय गोंयांत दुसरो मास्टर प्लॅन सांखळी शाराचो तयार केल्लो। हो मास्टर प्लॅन सुरू करपा खातीर जायत्यो आडमेळी येयल्यात, पूण आतां सांखळी भाजपाचें पालिका मंडळ आशिल्ल्यान सांखळीचो मास्टर प्लॅन फुडल्या 3 ते 4 वर्सां भितर पुराय जातलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगिल्लें आसा। सांखळी जाल्ल्या एका कार्यावळीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे उलयताले। फुडें या आमचे न्यूज एंकर दिप्ती कडेन आनी ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट।
कोसवा वेर्णे रेल्वेच्या रेल्वेच्या बोगद्यात एक तरणाट्याची कूड सापडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हो 23 वर्सांचो तरणाटो मूळ बंगालचो आशिल्लो. कोंकण रेल्वे पुलिसांक ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच तांणी ह्या घडणुकेचो पंचनामो करून कूड जी आसा ती सद्या पोस्टमॉर्टमा खातीर दक्षिण जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडिल्ली आसा आनी ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. आमच्या न्यूज एंकर तशेंच सब एडिटरांनी आयज तुमकां ज्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा त्यो मुजरत 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांत पळयात. तशेंच आनीकय म्हत्वाच्या अपडेट्सा खातीर गोमंतक टीव्हीच्या हेर सोशल प्लॅटफॉर्माक फॉलो करात. कॅमेरामॅन साहिल कारी सयत हांव ऐश्वर्या खेरकार. हे न्यूज रूम बुलेटिनांक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.